नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नुस्त्याच्या उत्पन्नात वाढ करप, प्रक्रिया युनिट आणि कोल्ड चेन यासारखिल्या सुविधांचो उणाव भरून काडप आणि आधुनिक तंत्रगिन्यानावरवीं नुस्तेकारांच्या रोजगार हो एकवा गोवा फिश फेस्टिवलाचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. काल गोंयांत आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या परिसंवादाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ते वेळार ते उलयताले. ह्या कार्यावळीक नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयची सांस्कृतीक वळख तिगोवन दवरपाक नुस्तेकारांचें मोलादीक योगदान आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. The blue economy depends upon the balance. It requires a careful planning of marine resources and aquatic biodiversity are protected. The conservation and livelihood must move together. When we see the remains healthy, the sector stays stable and for the future generation. The conference is also structured around the themes that reflects this balance: the marine conservation, sustainable inland aquaculture, and mariculture for the stronger value chain and moves from the ocean to table. At the national level, programs have also been designed to strengthen these sectors, and one such efforts is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which aims to drive the blue revolution through the sustainable holistic development of fisheries. Its focus is including the increasing the fish production and productivity, bridging the infrastructure gap, the processing unit and the cold chains, supporting the modern technologies and strengthening the income opportunities for the fishermen and fish farmers. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 9व्या एक्वा फिश फेस्टिवलाक काल व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. 3 दीस चलपी ह्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या उपक्रमांचें आयोजन केलां. काल सांजे उसरा नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी पर्यटक हांच्या हाजेरींत नुस्त्याच्या प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. हे वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी उलोवप केलें. ह्या 9 एडिशनाक आमी प्रत्येक वर्सा जे करता आसतना एक नवीन कितें तरी करता आनी एका बरो प्रोत्साहन आनी मोठ्या प्रमाणान उत्साहान आमकां तुमची साथ गावता. म्हणून भावनान भयणीनो, दर्या आनी आमचें गोंय हे घनिश्ट संबंध बऱ्या पैकी समुद्रान आमकां नैसर्गिक संपत्ती प्रदान केल्ली आहा आनी ही प्रदान करता आसतना आमी कशे तरेन थंय वेव्हार जावचो किंवा ती संपत्ती कशी प्रमाण सस्टेन दवरप तितकीच जबाबदारी सरकाराची आहा आनी तुमची आमची आहा. हो एक फेस्टिवल न्हू जाल्यार टिकोवप, कल्चर टिकोवप आनी तेजे येता जनरेशनाक किंवा हे सस्टेनेबल फिशरीज जावचे हे सरकाराचे उद्दिष्ट आहा. आदर्श युवा संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था काणकोण, कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि आदिवासी संशोधन संस्था गोंय सरकार हांच्या जोडपालवान आयोजित रुपया महोत्सवी आदी लोकोत्सव 2025 उक्तावण काल आमोणे पैंगिणी हांगा व्हडा दबाज्यान जालें. ह्या लोकोत्सवात मुखेल सोयरे म्हूण छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव सहाय हाजीर आशिल्ले. कला आणि संयोजन समितीचे अध्यक्ष रमेश तवडकार हे खाशेले सोयरे म्हूण उक्तावण. लोकोत्सव म्हळ्यार फक्त उत्सव न्हय, ती आदिवासी समाजाच्यो परंपरा, संस्कृताय, कला आनी जिणे पद्दतीचे जतन आनी संवर्धन करपी माची आसा अशें येवकाराच्या उलोवपांत मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव सहाय हांणी आपल्या उलोवपांत मंत्री तवडकार हांच्या कार्याची तोखणाय केली. आदिवासी समाज देशाच्या उदरगतीत मोलादीक योगदान दिता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान आदिवासी समाजा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो दिल्यात अशें तांणी सांगलें. और वास्तव में ये लोकोत्सव एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारे देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक उत्सव है और ये लोकोत्सव
भारत की जीवंत लोक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये देश गांवों का देश है। ये देश गांव में बसता है और गांव की जो संस्कृति है वो देश है, और इसको लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक वाद्य और इस परंपरा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से गोवा सरकार जीवंत रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं गोवा सरकार और आदिवासी कल्याण विभाग और हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी संस्कृति, परंपरा, इसको संजो के रखने के लिए ये लोकोत्सव और भी भव्य रूप ले, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर चाहता हूं। पणजेत कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात 21व्या जागतिक मराठी संमेलनाचे आयोजन झाले। त्याचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी काल झाले। शोध मराठी मनाला आयोजित केलेल्या या जागतिक मराठी संमेलनाक पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, चित्रपट निर्माते आणि कलाकार महेश मांजरेकर, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर, चित्रपट निर्माते नागनाथ मंजुळे, उद्योगपती अनिल खवटे, दशरथ परब तसेच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मराठी भाषा जिती आसा, गोंय राज्या खातीर मराठी भाषेन व्हड योगदान दिला अशा उतरांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मराठीची तोखणाय केली। वेगवेगळ्या कलाकारांनी गीत, संगीत, रंगभूमी आपल्या अदाकारीन समृद्ध केल्या अशें सांगपास अधिक सक्षम जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें। ह्या उक्तावण कार्यावळीक नामनेचे वैज्ञानिक पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, सिने निर्माते महेश मांजरेकर, नागराज मंजुळे, अनिल खवटे, पत्रकार किरण ठाकूर हांकां भोवमानीत केले। 21व्या जागतिक मराठी संमेलनात शोध मनाचा या कार्यावळीत नामनेचे वैज्ञानिक अनिल काकोडकर हांचे अध्यक्षीय उलोवप झाले। तांणी आपल्या उलोवपांत मराठी भाशेविशीं उलयतना बाल शिक्षण हे मायभाशेंतल्यान जावंक जाय हाचेर भर दिलो। मायभाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण मेळ्ळ्यार भुरग्यांची ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्षम जातात अशें तांणी स्पश्ट केलें। विज्ञानीक उदरगत जायत आसतना सैमीक गजाली तिगोवन दवरप म्हत्वाचें अशेंय तांणी सांगलें। गोंय सरकाराच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान 13 ते 17 जानेवारी मजगती रवींद्र भवन मडगांव संकुलात 3ऱ्या बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फेस्टिवलाचे आयोजन केलां। मडगांवचे आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री तसेच BCIFFचे उपाध्यक्ष दिगंबर कामत हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत या चित्रपट महोत्सवा विशीं माहिती दिली। पत्रकार परिशदेत माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक, शिक्षण संचालनालयाच्या उपसंचालिका सिंधू प्रभुदेसाय, BCIFFचे महोत्सव संचालक बिपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नायक हाजीर आशिल्ले। बालकेंद्रीत चित्रपट, सांस्कृतिक सहभाग आणि शैक्षणिक उदरगत हांकां चालना दिवपी उपक्रमाक गोंय सरकाराचो सदांच तेंको मेळटलो अशें मंत्री कामत हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें। अत्यंत बऱ्या पद्धतीन गेल्ली 2 वर्सां हो फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो गेलो। दाखयता की भुरग्यांची संख्या वाडत आसा, पेरंट्सांची संख्या वाडटा आनी टिचर्सांची संख्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडत आसा। जी स्कूल्स गेल्ले 2 वर्सां पावूं नाशिल्ली ती स्कूल्स आतां फोन करून आमी केन्ना येवपाचें, आमकां डेट दी अशी रिक्वेस्ट करता। म्हणजे सांखळीची स्कूल्स, बिचोलेची स्कूल्स, काणकोणची स्कूल्स ही सुद्दां इगरली ह्या फेस्टिवलाक येवपाक सोदतात। ही अत्यंत आनंदाची गजाल। हो जेन्ना फेस्टिवल करपाचें ठरलें त्या वेळाचेर सदां भशेन हो फेस्टिवल खंय करप असो प्रश्न आयलो। त्या वेळाचेर हांव आनी आमचो दामू नायक, पयलींचो आमदार फातोर्डेचो आनी BJPचो अध्यक्ष, आमी दोगांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांचे कडेन जावपी अदमासपत्रक पूर्व बसके खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत काल सांजे उसरा नवी दिल्लीत गेल्यात। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बसकेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जातले। आपल्या ह्या भेटेत मुळाव्यो सुविधा तशेंच 3ऱ्या जिल्ल्या खातीर अतिरिक्त निधीचो प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांक सादर करतलो अशें माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीक वचे पयलीं खबराकारांक माहिती दिली। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।